Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही देवाच्या उतराचेर म्हणजे रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायाच्या 14व्या वचन रोमन्स 8:14 हाचेर ध्यान करून वचून याद करून वचून कोणाक पुरा पवित्र चलून व्हरता ते देवाचे पूत आनी धुवो हें जावन आसा तें उतार. त्या उतराचेर आमी सभार नियाळ केल्लो आसा. प्रस्तावनांत आमी सुरवेक जावन 2 संतती आसात. एक देवाची संतत आनी एक देवताची संतत. देवाच्या संततेक पवित्र आत्मा चलून व्हरता, तांकां पवित्र आत्मा चलून व्हरना, ती देवाची संतत न्हय. आयकालो उपरांत जर पवित्र आत्मा खंय चलून व्हरता म्हणल्या विशयांत आमी एक सवाल केले आनी त्या सवालाक 8 जापी दिल्यो. 8. पयल्या सुवातेर पवित्र आत्मा आमकां आमच्या पाताक दाखोवन दिता. हांव केलो व्हडलो पातकी, कितलो बुरसो पातकी, हांव खंयच्या अंतार आसा, खंय पावतेच आसा, हांव नासाच्या अंतार आसा. ससनाच्या ससनाक म्हजो आत्मा एमकांच्या उज्यांत नास जाता न्हय हें म्हाका दाखोवन दिता. त्या वेळार हांव म्हाका कोणी म्हणी बचाव करता काय, म्हजो सोडवण कोण करता काय म्हणल्यार हांव सवाल करता आसतना त्या हंतांत पवित्र आत्मा दुसरें जावन म्हाका जेजू कालवार दोंगराक आपूण व्हरता. कालवार दोंगरार रूमकाडच्या जेजूक दाखयता. थंय जेजूची रगत व्हाळचें दाखयता. कडवळ्यांत भल्यान बसयल्या कडवळ्यांत रगत उदक व्हाळचें दाखयता. हे सर ताचे माथ्याच्या तळव्यात चळप्या म्हणून घायन आसचें तें म्हज्या पातकां खातीर. म्हज्या पातकाची ती जावन आसा माजुरी. ताणें मरण सोंसलें, म्हजें मरण ताणें आपणाचेर घेतलां. ताका जर तर हांव सत मानता त्या देवाच्या पुताक, देवाच्या शेळयेक म्हजी पाप करची शेळी म्हणून हांव मानून घेता, जेजूक म्हजो सोमी आनी धनी म्हूण स्विकार करता, ते जाल्यार म्हज्या सगळ्या पापाक देव बाप त्या जेजूचेर घालता, आपल्या पुताचेर घालता. म्हजी सगळी शिक्षा ताचेर लायता, म्हजे सगळे शिराक ताचेर वतात आनी देव बाप म्हाका निर्दोशी नितीवंत म्हूण स्विकार करता. हें दाखोवन दिता पवित्र आत्मा. तिसरें जावन पवित्र आत्मा म्हाका जेजूक महिमा दिल्या उपरांत संपूर्ण सतांत व्हरून पावयता. सत म्हजे भितर, हांव सता भितर. ही आमी आयकलें देव बाप सत जावन आसा, जेजू सत जावन आसा, पवित्र आत्मा सताचो आत्मा जावन आसा. एक देव सत जावन आसा, त्या सतांत हांव जियेता. देव बापूच पवित्र आत्मान म्हज्या थंय जियेता, हांव बापापूच पवित्र आत्म्यान थंय जियेता. अशें सतांत हांव जियेता, सत म्हज्या थंय जियेता. तिसरें जावन आमी आयकलें. चवथें जावन पवित्र आत्मा आमकां आमच्या काळजांनी भरून आमच्या बापान मोग देवाचो आसा करता. आमी देवाचो मोग करचें मागचो न्हय, देवाच्या घराण्याच्या सर सान्यांचो मोग करता. रक्तमांसाच्या वंदवणेन देवान आमकां केल्या भाव भयणीचो मोग करता वय. पूण आत्मीक रितीन देवाच्या घराण्याचे सांदे म्हळ्यार जेजूच्या कुडीचे सांदे. हर एक जो जेजूक सत मानता, सत मानून पवित्र आत्म्यान जल्माक आयला, देवा बापाक आब्बा बाबा म्हण पवित्र आत्म्याच्या आदारान उलो मारता, जेजूक सोमी आनी धनी म्हण पवित्र आत्म्याच्या आदारान परगट करता. तो सर्व जेजूच्या कुडीचो सांदो, ते सर्व देवाच्या घराण्याचे सांदे. खंयचेय कातोलीक बाकी खंयचेय डिनॉमिनेशन उरूं, की जेजूचे भाव, म्हजे भाव, देवाचे भुरगे, हांवें तांचे देवाचो पूत, आमी सगळे भाव भयणी अशें म्हणटा. तांकां जावन पवित्र आत्मा 5वें जावन पवित्र आत्मा म्हाका दाखोवन दिता आत्मे. नास जातात न्हय आत्मे हें दाखोवन दिता. कितले आत्मे नास जातात म्हजे थंय ते एक हांव जे यात्रेक खूब जातात कशें म्हणी करन एक ल्हानसो सॅक्रिफीस जरी करीन एक आत्मा बचाव जायत अशें आत्म्यांचो मोग म्हज्या काळजांत उठता. आनी आत्मे बचाव करूंक मागणें ध्यान सॅक्रिफीस उपास त्याग हर एक तरान हर प्रयत्न करून आत्मे बचाव करूंक आमकां पवित्र आत्मा वावरूंक आदार दिता. थंय आमकां चलून दिता. 6वें जावन पवित्र आत्मा आमकां पवित्रपणाच्या जिवितांत आपोवन व्हरता.
कित्याक पवित्रपणा बघा कोणूच देवाक पळोवंक शकना देखून पवित्रपणाची गरजेचें विदाउट होलीनेस नो वन कॅन सी गॉड त्या देखून म्हजे थंय म्हाका पवित्र करतो आत्मा म्हजे भितर आसूं म्हज्या सर पातकां जावन म्हाका धुवन नितळ निर्मळ निश्कळंक केन्न सदांच देवाच्या एकवटान कम्युनियन विथ गॉड देवाच्या एकवटान म्हजी खुशी देवाच्या खुशेक खाल जावन डिवायन शेअरिंग इन डिवायन नेचर देव सैमाचे भागीदार जावन जेजूच्या सारक्या स्वभावाचो म्हाका करूंक पवित्रपणाचें जिवीत म्हाका दिता ताचे उपरांत सातवें जावन गॉडलिनेस गॉडलिनेस दैवीकपण आमचे थंय एसन्स जावन आसा आमी पवित्रत्वान आमकां चलून व्हरचें गॉडलिनेस आमचें तें आसा करता आनी आठवें जावन अखेरीक आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पीत जावचे मात्र न्हय आमी उपयोग जावचे बरे युजफूल इन द सर्वीस ऑफ गॉड हे 8 संगती आमी आयकले पयल्या भागांत ताच्या उपरांत आमी दुसऱ्या भागांत आयकलें खंय चलून व्हरता आतां कशें चलून व्हरता हाव म्हणलें तेंय आयकलें त्या विशयान ते 3 सांगचे तुमकां सांगलें की तें पवित्र आमकां कशें चलून व्हरता पयल्या सुवातेर आमकां तो देवाचे उतरां मारिफात आमकां देवाच्या उतराची समजणी आनी दिवन आमकां स्वतांत व्हरता आनी अशें चलून देवाचे उतार आमकां थोडे फावटी समजना देखून दुसरें जावन आमकां भाग्यवान म्हणयारी जे कोण मागणे रजार उपास कर्ण देवाच्या उतराचेर दीस रात म्हणल्या बरी नियाळण तसो गुंडाळेचो अर्थ जाणा जावन तेंचो उतार जें हांवें वाचलें तें आमकां म्हण दित आसतना उतराचो अर्थ आमकां कळटा हें उतर देवान म्हाका स्व केलां असो अनुभव मेळटा मुखार तिसरें जावन पवित्रत्व डायरेक्ट आमचे कडेन हांगा वचनाका थंय वच हें करनाका अशें आमच्या मतीन प्रेरण दिता अशें पवित्रत्व थोड्या भाग्यवंतांकडे उलयता हें दुसरो भाग आज तिसरो आनी 11वो भाग पवित्रत्व केदारा आमकां चलून व्हरता केदारा आमकां चलून व्हरता वेन एक व्हडलें सवाल भोव कठीण सवाल जाप जावन सांगचें जाल्यार पवित्रत्व आमकां सदांच चलून व्हरता सदांच पूण मोस्ट अनफॉर्च्युनेट भोव दुरदृष्टवशात सांगत जावन आसा आमी देवाचे पुद्दो म्हणटले पवित्रत्म्यान चलून व्हरच्याक तयार जायना पवित्रत्म्यान चलून व्हरचें आमकां नाका आमी ताच्या ताळ्याक कान सयत दिना आमकां ताणें चलून व्हरच्या वाटेन नाका आमी दुसऱ्याच वाटेन वयता जोनाक निनेवेक वच म्हणटाना तो तार्सिसाक गेलो तशें आमी करता मोगाचें न्हू आमी देवाच्या पवित्रत्म्यान म्हाका चलून व्हरलें नाका देवूच म्हणटा कीर्तन 81 वर्स 11 and 12 वाचपाक येता Psalm 81 verse 11 and 12 पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतराक कान दिलो ना इस्राएल परजा म्हाका खाल जाली ना देखून हांवें तांकां तांच्या धारून काळजाच्या ताब्यांत सोडलें आनी आपणाक जाय तशें ती करूंक लागली पळय मोगाचें आमची परिस्थिती हीच आज आमकां पवित्रत्व चलून व्हरतात 24/7 365 days सदांच तो आमच्या संगत आसा सदांच आमच्या भितर आसा आमकां चलून व्हरूंक तयार आसा जर तर हांव देवाचो पूत आनी तूं म्हाका जेजून पवित्रत्म्याक जोड दिला आनी जेजू म्हणटा जो आमच्या मांजिलान 14व्या अध्यायांत 15-16 वचनांत कितें म्हणटा आयका तिके John chapter 14 verse 16 17 तो वळो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो पळय आमकां पवित्रत्व आमचे सवें सदां काळ आसता एक आवय आमचे सवें सदां काळ आसूंक शकची ना एक बापूय आपल्या पुता सवें तुवें सवें सदां काळ आसूंक
शकना. एक घोव आपल्या बायल जाय सांगत सदांच वचूंक शकना, सकयल घडितांनी आसूंक शकना. एक बायल घोवासोय सकयल घडिता आसूंक शकना. पूण तुजो देव, म्हजो देव पवित्र आत्मो म्हजे सांगता सदां काळ आसता. कितली अपुरबायची बसोनी देवान दिले ऐकाय. अजून जोशुआ 1 chapter 9 chapter 1 verse 9. जोशुआ chapter 1 verse 9 ऐकाया. जोशुआचें पुस्तक पहिलो अध्याय 9वें वचन. हांवें तुका फरमायला नाही, हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आणि थीर राव, दृढ आनी थीर राव, भिये नका भिये नाका, आणि धैर्य सांडी नका. धैर्य सांडी नाका. कित्याक कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव, सर्वेश्वर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारी तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे आसतलो. तुजे सवय आसतलो. कोण सांगूंक शकता तशें? तुका कितें कळना, खंयच्या परिस्थितींत आसा, खंय असय, हर एक घडये तुजे संगत तुजो देव आसा, तुजो पवित्र आत्मो आसा, तुका तो चलोवन व्हरता. एनी टायम, एवरीवेर, एनीवेर, खंय जाल्यार तुका चलोवन व्हरता. ताच्या चाड्याक आमी कान दितोंगी, काण्यां सांगलें बरें आयकूंक तयार आसोंगी. कसो सांग पावलो त्या मिसियाक वचनाका, थंय वचनाका म्हणल्यार आयका लागलो. अरे पवित्र सुवार्ता प्रकट करता चूक घे, आमी थंय वचूयात. ना, विधेय जालो. विधेयपण खालतेपण आमकां देव जेजू देव आमकां उंच मारता. पळय मोगाच्या न्हू, देव इतलो मोग करता आमचे सगळें आसून पवित्र मोगाळ बाप तो, मोगाळ बाप तो. देव जेजूक महिमा दिवंक जाय आमी. देखून न्हू आमकां इतल्या बऱ्या तरेन तो चलोवन व्हरता. एक बाप कशें भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक हाताक धरून चलयता, उखलून काणयून चलयता, आपूण व्हरता. तशें पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरता. आयकया वचूया प्रार्थना मारिफात देवाचें उदार 11व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वचन कितें सांगता पळया. हांवें एफ्राईमाक चलोवंक शिकयलें, हांवें एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें. मोगाच्यान आमी धाकट्या भुरग्यांक चलोवंक शिकयता न्ही. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली, हांवें तांकां म्हज्या हातांत घेतलें. पूण हांव तांकां बरी करूंक हांव सोदतालों, तांकां बरी करूंक सोदतालों, तांणी वळखूंक ना. वळखूंक ना. मुखार हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी, हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी, मोगाच्या बांदांनी मोगाच्या बांदान ओडून हाडली. ओडून हाडलें. भुरग्याक उखलून भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या आपल्या भाशेन पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जातलो, हांव तांकां जालो. हांव तांकां जालो. पळया मुखार देव आमचो कितलो मोगाळ. आमकां सदांच हर एका घडी, हर एक घडीतांत तो मार्गदर्शन दिवंक तयार आसा, आमकां चलोवन व्हरूंक तयार आसा. हांवें सांगलें ती 8 बांदूंक त्या सर्व घडीतांनी पवित्र म्हजें सगळें आसून न्हू म्हाका चलोवन व्हरता. पण आमी तयार जाले, आमी देवाच्या पुतांनी दोश जाले. म्हाका पवित्र चलोवन व्हरता गी, तो खंय कसो व्हरता तशें आमी आयकून आसोंगी. केदाळा हर एक दीस, हर एक घडी, मोगाच्यान हर एक दीस, दिसाचे 24 तास, हर एक घंटो, हर एक मिनीट तो आमचे संगत आसून आमकां चलोवन व्हरता. पूण आमी आयकूंक तयार ना. तो कितें सांगता आयकूंक सयत आमी कान उक्ते करना. जर तर आमी आयकूंक तयार आसूं, ल्हानांतल्या ल्हान सांगता दोळ्याक दवरता न्हय मोगाच्या न्हू. आमी आयतारा मिसाक गेल्यार 1 घंटो मिसांत थंय बसल्यार मात्र पवित्र आमकां चलोवन व्हरना. हप्त्याच्या 7 दीस, वर्साच्या 365 दीस, दिसाच्या 24 तास पवित्र तो सदांच म्हजे सांगत आसा, म्हजे भितर आसा. तो म्हाका चलोवन व्हरता. तो केदीन सांगूंक घालना आमकां. आमी ताका दुखयल्यार तो आमचे भितर आसता, आमकां सोडून वचना. पळया तो आमकां इतलो बरो मार्गदर्शक. चिंतून पळया आमकां ह्या आत्मीक वाटेर आमी आसतना, सर्गींच्या वाटेर आमी आसतना आदलोन पुडान जावच्याक तो आमकां ताचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकयता, आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते करता. हांगा आसा ही वाट, ह्या वाटेन वच, ताचो ताळो आमकां आयकता. वता तुमकां इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 30 अध्याय 20 वचन ते 21 वचन वाचचें आमी. आयझाया 30 verse 20-21.
सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपद्रयांचे उदक दिले जाल्यार हा तुका थोडे फाटी कश्ट दिता उपद्रवाचे उदक दिता पिवंक तुजो शिक्षक आनी लिपोन रावचो ना तुजो शिक्षक आनी लिपोन रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली हा मुखार जावं तूं उज्यान वेताना जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्यान जावं तू दाव्यान वेताना तुजे फाटल्यान तुजे कान तुजे फाटल्यान तुजे खान ही उतरां ही आयकतले उतरां आयकतली तुका गोतू ना तू हॅव रीच द डेड एंड यू don't know whether to turn to the left or to the right. तुका गोतू ना दाव्याक गोयचे की उजव्याक गोयचे की तुका गोतू ना तेन्ना तुका फाटल्यान तुज्या कानांत आयकता चालो ते म्हण आयकता हीच ती वाट तिचेरच चलोन वच तिचेरच चलून वच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया मगाच्या न्हू पळय रे तुमकां केदाराय चलून व्हरूंक तयार आसा एका आवय बापाय सांडीत जाल्यारय तुजो देव तुका सांडिना पळय तर तुका सांडिना पळय तुजे सांगात आसता आमी चिंत्या मोगाच्या भाव आनी भयणी आमचे आत्मीक पळयणार परवसाची यात्रिका म्हणटा आमी ह्या पळयणार आमकां सारकें मार्गदर्शन दिवचो जावन आसा पूण आमी सबारपटी कितें करता म्हाका कितें जाय तें म्हाका कितें जाय तें करता पळय मोगाच्या चिंतून पळया एक नव्या वाटेन तुमी वेता फस्ट टायम तुमी त्या जाग्यार वचूंक आसा खूब कश्टांची वाट गुडे दोंगर आसात रान आसा भयंकर रान आसा ह्या वाटेन तुमी वचचे तुमकां गोतूच ना फस्ट टायम तुमी वेतेत तशें फस्ट टायम तुमी वेतेत तशें तेजा चिंत्या एक मार्गदर्शक तुमकां मेळटा तो मार्गदर्शक तुमकां चिंत्या त्या वाटेर कश्टांच्या वाटेर अशी वाट तशी अशी घूंक आसा तशें आसा त्या वाटेर तुका आपूण व्हरतेच आसा आतां 1 घंटो वेला ताणें आमची एक अर्दो घंटो की 1 घंटो आसा बसूंक मुखार त्या वेळार हांव सांगीन जाल्यार आतां हांवच वेता पुरो आतां एक 5 मिनटां हांव वेता म्हण न्हू त्या गायडाक सायडीक सांगीन आसतना हांव वेसीन जाल्यार हांव दाव्याक गोंयच्या बदलाक उजव्याक गोंयन जाल्यार उजव्याक गोंयच्या बदलाक दाव्याक गोंयन जाल्यार खंयी पावून आसता अशी आमची परिस्थिती पळय तर आमकां चलून व्हरतेच आसतना सारक्या सरळ मार्गांत व्हरतेच आसतना पळय आशीरदार वाटो आसूंक पुरो आशीर मार्गांत तो व्हरतेच आसा आसूंक पुरो कश्टांचे आतां उंडो आयकलो आमी दिवंक पुरो कस जावंक पुरो पूण तो सारकें व्हरता ताका गोत्ता म्हाका ताणें जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतला त्या रक्तान आनी मांसान म्हाका पोशण करता आसा हांवें सांडून वचीना जो ह्या सर्गेच्या वाट्यार सारक्या मार्गार ताणें म्हाका व्हरूंक जाय जेजून सांगिल्ल्या बरी विशाल मार्गार न्हय आशीरदार वाटेंतल्यान भितर सरूंक तो म्हाका आदार दिता पूण हांव ताचें आदार ताचें गायडन्स ताचें ताणें दिवचें मार्गदर्शन सोडून म्हजेंच करूंक वचीन जाल्यार मोगाच्या न्हू आमी मस्त कश्टान खंय पावता पूण तूं आमकां सोडिना एक पुजार उडास या तो केदींच आमकां सोडिना जेजूच्या रक्तान मोलाक घेता तें आमकां केदींच आमचो आत्मो नाश जावन तो केदींच सोडिना तो परत्यान आमकां कशेंय पार्त्यान फाटी येवंक आमकां फो करता जावंक पुरो त्या वेळार कठीण जावंक पुरो आमकां दुखां न्हू रडण्या रुदानांनी आमी फाटी येवचें पडूंक पुरो कीर्तन 107 वर्स 11 and 12 दिसता वाचन Psalm 107 verse 11 and 12 कित्याक देवाच्या उतराचो ताणी तिरस्कार केलो आनी भोवरत्या देवाच्या मार्गदर्शनाची बेपर्वा केली पळया मोगाच्या न्हू पळया पवित्रात्मा आमकां मार्गदर्शन दिता ते मार्गदर्शनाचे बेपर्वा केल्ल्या वेळार आमी वाट चुकता तो आमकां सदांच आमच्या सांगात आसून सारक्या मार्गांत व्हरूंक तयार आसा आमी ताका नाका तूं आमच्या सांगात आमचें नाका म्हळ्यार तुवें आमकां वाट दाखोवची नाका तूं आज नाका चिंत्या आमी फिनिश करतें
कठीण वावरान कठीण वावरान ताणे तांचे काळीज खालते केले ताणे तांचे काळीज खालते केले ती थंय शेवटाली ती शेवटाली दरेक शेवटाली आणि तांकां आदार दिवंक आणि तांकां आदार दिवंक कोणूच कोणूच नासलो ना जालो पण पवित्र आत्मो त्या वेळार तुका पडल्यार उठयता हे म्हजें सांगता म्हज्या फाटल्यान हांव तुजो बरो गवली हांव मुखार वेता म्हज्या फाटल्यान सारक्या मार्गार ये तूं आदलून पडा न्हय म्हजो फाटल्यान करतना वय सदांच तो आमकां चलून व्हरता पळय मोगाच्यान हांव सदांच 24/7 म्हळ्यार हांवें आनी तुमी हांव चिंत्या 95% आमी सारकें आयकलें पुरो हें केलें आनी पुरो आयकून पवित्रत्म्यान सांगिल्ल्या बरेच आमी करता 5% आसा म्हणटाना आतां आज हांव म्हाका कितें जाय तें करता आज हांव म्हाका कितें जाय करता म्हणून जाल्यार इतले दीस केल्ल्यान पुरा पाड जाता एक अनेक शिकवणदार एक ताच्या बुकांत अशें बरोवन सांगता एक बापूय ल्हान 1, 2 या 3 वर्सांच्या भुरग्याचे केस उडयतात आसता आनी कितें फुल्ल कंप्लीट जालें केस उडोवन फिनीश जालें म्हणटाना हो भुरगो पक्कन धरता बापायचो हात हांव उगयतां म्हणटा कितें जालें उगयल्लें पुरा गेलें तशी आमची परिस्थिती जाता मस्तपैकी आमी देवाचो हातधन सोडटा आमकां कितें जाय करता त्या देखून मोगाच्यान देव आमकां 24/7 चलून व्हरता आसा आमी ताचें आयकन वचोंगी आमी निजायकी देवाचे पूत दवरगी देवान चलून वचचें ते 8 हें सांगलें हांवें तुमकां त्या सकयल परिस्थितीन देव तुमच्या संगत आसा पवित्र तुमच्या संगत आसा म्हण भोगता गे तुमकां पवित्र पुस्तक वाचतना पवित्र तुज्या संगत आसून ताचो अर्थ कळयता बरे बगेन म्हणयार तुका शिकवण दित आसतना तो तुजे कडेन उलयता तुज्यान थंय प्रेरण फॉल जाता आनी आज क्रिश्चन निमाणें आयकल्ल्या फ्री तो सदांच तुजे संगत आसून तुका चलून व्हरूंक तयार आसा पूण तूं तयार आसय देवाच्या उतर किर्तन 95 सांगता सर्वेस्वराचो थाळो तुमी आज आयकतात जाल्यार तुमची खालसां धारून करिनाकात मोगाच्यान आमी मागया वय मोगळा बापा आमकां एक बरी शिकवण तुवें फाव केली ही शिकवण आमच्या काळजांनी वळोवंक तुजेर जो पवित्रत्म्या तुज्या कृपेच्या पावसान आनी दवान तें किरलां अशें कर ही शिकवण आमच्या काळजांत ओंपुल्ली किरलां अशें कर मुखल्या दिसांनी सेमरवंट्यांनी फळ दिवंक आमकां तुमच देवाच्या महिमे खातीर उपयोग सी बापा खालतेपणी आमी म्हणटा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन